गडेकर भाटले हांगासर 5 नोव्हेंबराक प्रभावती प्रसाद हांच्या घरात रुपेश कांबळी कवठणी महाराष्ट्र ह्या युवकान दरोडो घालपाच्या नजरेतून सुरवातीक प्रभावती हांचेर कोयत्यान तकलेचेर वार करपाचो यत्न केलो आणि तिका जिवे मारपाची धमकी दिली. धमकी दिल्या उपरांत प्रभावती भयभीत झाली आणि तिच्या कडल्यान संशयित रुपेश कांबळे हांणी तिचे भांगाराचे मंगळसूत्र आणि नोकिया मोबाईल फोन 1,20,000 किमतीचो माल पळोवन व्हरपाक यशस्वी झालो. ताच्या चल्यान पेडणे पोलिसांकडे ह्या विशयी कागाळ नोंदयली. पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे आणि टीमीन यत्न करून 9 रोजी ह्या संशयिताक कवठणी वाठारांत धरलो. सध्या प्रभावती प्रसाद ही बांबोळी हॉस्पिटलाचेर उपचार घेतात. हालीं जायते वाठारांत अशे चोरयो जायत आसा आणि ह्या चोरये फाटल्यान कितें कारणां आसतलीं हाचोय तपास पुलीस घेता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.